फुडल्या 2-3 दिसांनी मडगांव जिल्हा हॉस्पिटल ते मडगांव सर्कला मेरेनचो रस्तो दुरुस्त करपाचें काम हातांत घेतलो अशें भौशीक बांदकाम खात्याचो मंत्री आनी कुडचडचो आमदार निलेश काब्राल हांणी सांगलां। ह्या रस्त्याच्या कामाचो टेंडर पयलींच काडिल्लो, पूण पावसाक लागून काम बंद दवरिल्लें। जाल्यार सगळ्या लोकांनी ह्या रस्त्याचें काम सुरू आसतना सहकार्य करचें अशी विनवणी लेगीत तांणी ह्या वेळार केली। 2-3 दिसांनी की सध्या मोदी येता म्हणून जाता काय कितें टेंडर आम्ही काढलेलो, टेंडर काढून एक्सपेंडिचर आनी आता पावस काबार जावना। पावसान जर आता पावस काल लेगीत पडला, आता आम्ही डिसिजन घेतला की आज आम्ही टीम आपल्याला म्हणजे CSE बी सगळे आसा आफ्टर सिलेक्शन रेक्यू ऑल द आता कितें प्लांट कॅलिब्रेशन करपा पडटा। प्लांट कॅलिब्रेशन एक करून घेतला काल पयर, कॅलिब्रेशन करून आम्ही हे रस्ते करतले। अशें न्ही, आमी सगळे रस्ते गोंयचे बरे दवरता। हांव पळयता अशें तुमच्या मिडियमांतले सोशल मिडियमांतले खूब टिका जाता आनी म्हजे 2-3 आमदार उलयता। इशू कितें आसा की म्हाज्या रस्त्यार जे पिडब्ल्यूचे रस्त्यार आसा ते सगळे चडटा, स्पेस उरना, चडटा। म्हणजे कितें म्हणजे म्हजे डिपार्टमेंट वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट रस्तो फोडटा पायप घालपाक, इलेक्ट्रॉनिक म्हणजे तुझे जे आज गॅस पायपलायन घालतात ते फोडटा, इलेक्ट्रिकल केबलवाले फोडटा। आनी हे जेन्ना फुटता ते रिपेर करतली ते 1 मिटर 1.5 मिटर प्लेट असता, तर येदो असो बारीक प्लेट आसा तो कॉम्पॅक्शन जायना, सो ताका पावसूच कॉम्पॅक्ट करूं शकता। तेजे खातीर मातशें रोड पडे जाता। सो हांवें ऑलरेडी प्रॉमीस केलं पॉट होल्स जे आसा थोड्या गोष्टी जाता। हांवें थोडासा मिडियम आजूय आहेत म्हज्या भाशणांत सांगला की लोकांनी कॉपरेशन दिल्यार जाता। रस्ते बरे आसचे हे म्हजे हितून आसा, CMचे हितून आसा। थोड्यो गोष्टी जेन्ना आमी म्हणटा, आमी भायल्या देशांनी वता तेन्ना पळयता रोडार कोण काय घालना, रोडाचे भायल्यान 5 मिटर आसता दोन्ही सायडीन आनी थंय ते सगळे केबल सिवरेज सगळे घालता, पूण आमी सगळे रस्त्याचेरूच घालता, मदीं फोडून घालता, ताका लागून हे प्रॉब्लेम जाता। सो लोकांनी अंडरस्टँड जावपा जाय प्रश्न कितें आसा। हांवें आज जशें सांगलां की PWD एप आसा, डावनलोड करा, मातशें आमकां हेल्प करचें।